आमी जो मुद्दो घेवन विश्वजीत राणे कडेन आयिल्ले हेल्थ मिनिस्टरा कडेन ताणें आमकां आज सांजे पर्यंत तो इशू सॉर्ट आउट करता म्हूण सांगला. विशय कितें? लेटस्ट बाय टुमॉरो मॉर्निंग. ना विशय तो आमच्यो गाडयो आडावल्या तो आनी तांचे इनकमिंग फिशरमॅन 60 किलोमिटर्स पर्यंत भितर काडपाची. 60 किलोमीटर बॉर्डर डिस्टन्स. चार टायराच्यो गाडयो, फोर व्हीलर आनी कांय ना. आमी वी आर सॅटिस्फायड विथ दिस आन्सर. ऑर्डर काडटा. आयकून घ्या. ना ना हांव आतां आमचे कडेन आयज मोर्चा काडलाच म्हूण मिटींग जाल्या, नाजाल्यार जावची ना. पूण तेणें आमचे सगल्यांचें आयकून घेतलां म्हूण तेणें आतां आमकां सांगलां की आपूण हो सोल्युशन काडटा आनी आमचे गाडये भायर धाडटा आनी तेंचे 60 किलोमिटर्स जे रेडियस आसा तांकां भितर नुस्तें काडटा म्हण. हांव थँक्यू म्हणटा मिनिस्टराक कित्याक आनी हांव जाणा तो हें आमचें सोल्युशन काडटलो आनी आमचे सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे बोटकाराचें नांव तो राखून दवरतलो. ना तो ऑर्डर काडटलो. ऑटोमॅटीक तुमचे भायर वचपाक ऑटोमॅटीक तुमचे भायर वचपाक ते सोडटले न्ही, ते गॅम लॅक जाल्यार ते सोडटले. थँक्यू. देर इज अ मिसकम्युनिकेशन म्हणून आमी एक डिटेल आमची मिटींग जाली. गोंयचे आमचे ट्रेडर आहा, गोंयचे नुस्तें जे भायर एक्सपोर्ट केले वयता हेंच्यो गाडयो थंय अडवल्यो वता. म्हणून हांवें कितें निर्णय घेतलेलो की तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की 60 किलोमिटराचे रेडियसा भितर जे नुस्तें येता गोंय राज्यांत, ह्याच नुस्तें जे ल्हान फिशरमॅन आहा तांकां रिलीफ दिवपाचो आमी निर्णय घेतला आनी ते निर्णयान पयलींच घेतलेलो. पण ते कशें फुडें व्हरप म्हणून तेंचे कडेन आयज चर्चा जाली. तांकां दिसतालें की हांव लक्ष घालिना म्हणून. लक्ष घालपाचो प्रश्न ना हांगा कितें आसलें की आयज 20 तारखेर आमचे कर्नाटकाचे फिशरीज मिनिस्टर येता म्हाका मेळपाक. तेज्या भायर महाराष्ट्राचे दीपक केसरकर म्हाका येवन मेळून गेले. तेज्या भायर आमी आर.व्ही. देशपांडेच्या संपर्कान आशिल्ले. आमकां कितें जाय, आमकां फूड सेफ्टी स्टँडर्ड गोंय राज्यांत हाय स्टँडर्ड मेंटेन करपाचो आमचो निर्णय कायम उरता. व्हडले ट्रेडर जे आहा तांकां ते रूल रेग्युलेशन एंड कंप्लायन्स फॉलो करचेच पडटले. तांकां इन्सुलेटेड व्हेकल्स, FDA ट्रान्सपोर्टेशन लायसन्स, ते सगळे गोष्टी ते पॅरलर उरतले. पूण ल्हान नुस्तेकारां तेंचे खातीर 4 व्हिलर गाडी जी आहा न्ही, बलेरो, टाटा मोबायल, त्या तरेच्या व्हेकलाक आमी रिलॅक्सेशन दितले. रिलॅक्सेशन म्हणजे बॉर्डरीक चेकिंग आमचे रँडम चेकिंग आमचे चालूच आसतले. म्हणजे 1 वरा भितर 60 किलोमिटरा भितर जे कोण येता तांकां आमी रिलीफ दिवपाक. आतांच तुमी भायर बसतना अशोक कुमार हांगा आयिल्ले, ते आयज ऑर्डर आमी रिलीव करता. पूण बाकीची ऑर्डर आमी जे केल्या ते सगळे स्टँडींग. पूण हांगा ल्हान लोक जो आहा शिरोड्यांतल्यान काय सिंधुदूर्ग, तो ल्हान 60 किलोमिटर भितर जो म्हापशा मार्केटान येता थंय आमी पॅरलली दोनी कडेन आमी चेकिंग आमची चालू दवरतले. प्लस हांवें विनंती केल्ले पळय तांकां की तेंचे FDAन बी आमकां सपोर्ट करचो. कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा म्हणजे तेंच्या माध्यमांतल्यान बी आमी बॉर्डरीचेर एक पॅरलल एक जॉयंट आमी चेकिंग आमी करूं शकता. ही म्हाजो प्रोसेस टू मेक इट मोर स्ट्रेंथन वील कंटिन्यू. पूण हो ल्हान मनीस जो आहा जो बर्फ घालता आनी हाडटा तेजो अर्थ वी वील चेकिंग जावचें नाशें ना. चेकिंग जातलें बॉर्डरीचेर. आनी हे ल्हान मनीस जो आहा 4 व्हिलर आमी एग्जाम करतले. म्हणजे टाटा मोबायल, बलेरो, म्हणजे ते घालून हाडटा न्ही, बॉक्सान घालून नुस्तें हाडटा तांकां 60 किलोमिटरा भितर आमी रिलॅक्सेशन दिता. पूण वी वील चॅक द फीश. ल्हान लोकांक रिलीफ दिवपाचेच आमी ठरयल्लें आसा. तांकां रिलीफ दिवपाक ऑर्डर आयज सांजे पर्यंत आमी काडटले.